विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मिनाच्या खणीचेर अवलंबून आशिल्ल्या दर एका घटकाक गोंयांत सद्याक मार बशिल्लो आसा। सुप्रीम कोर्टान मायनिंगा संदर्भात बरो निवाडो लागपाची गरज आसा। तशें जाल्यार आमकां खोस जातली, कारण मुरगांव मतदारसंघात एमपीटी ज्यो गजाली थंडावल्या त्यो बऱ्योचश्यो गजाली परत एक फावट सुरू जातल्यो। त्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जर मायनिंग बाबतींत बरो निवाडो आयलो तर एमपीटीत परत बऱ्याचशा कामाक नेट येतलो म्हण मंत्री मिलिंद नायक उलयला। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। सबंद गोंयांत सगळ्यांक त्या एरियान ज्या एरियान मायन्स आहा मायन ओनर्स म्हणत म्हणजे चलता सगळे मायन ओनर्स आहा मायनिंग रिलेटेड सगळे बाकीचे इंडस्ट्रीज आहा और बाकी सगळे कनेक्टेड कितले बिजनेस आहा त्या बिजनेसान कोण आहा मायनिंगाचे रिलेटेड नॉट ओन्ली मायन ओनर्स एक्सपोर्टर्स इम्पोर्ट सगळे मिळून चडशे करून त्या भागात चड इफेक्ट जाला म्हणटा ज्या जाग्यार मायन्स आहा ही गोष्ट खरीच बरी आहा। सुप्रीम कोर्टान गेल्या नंतर म्हाका दिसता की मायन्स चालू जावचे आणि 100% दिसता आनी जावंक जाय। सुप्रीम कोर्टा कडल्यान एक अशें डिसिजन येवचें की मायन्स चालू जाल्या नंतर ते मायन ओनर्स मायनिंगाच्या एरियान कोण इफेक्टेड आहात त्याच्या भायर आमी त्याच्यान डबल हॅपी आहा। मुरगांव मतदारसंघात तशें जालें जाल्यार आनी जावंक जाय तशें, कारण सगळे कडेन मायन्स आसा त्या मायन्सांसून जेन्ना मायन इन द एंड एक्सपोर्ट करपाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना हांगाच कोर्टान पावता। कोर्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा आणि त्याच्या रिलेटेड आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे खुबशे लोक ट्रक ओनर बार्ज ओनर आमी पयलीं पळयताले वास्को शहरान बार्ज फूल स्विंग चालू आसता तेन्ना बार्जीन इतलो डिमांड नासतना खुबशे बारीक लोकां आनी बार्ज ओनरांक आमी बऱ्यापैकी हांगासर हें जातना पळयलां। आतां सगळ्यांचे एक धंदो कमी जाल्या कारणान बऱ्यापैकी प्रेशर आहा चालू जाल्यार ह्या कोर्टान एक्टिविटीज परत चालू जातल्यो। एज इट इज कोर्टान आमी दुसऱ्या खंयच्या कार्गोक लागून बी बळां मारता पूण आयनोर जर येयले ताका लागून कोणूच कोणी ताका पोल्युशनाचो प्रश्न येना कांय ना ते सगळे चालू जाल्या नंतर परत कोर्ट जर एक्टिवेट जालो पयलीं भशेन आमी ल्हान आसतना पळयताले की ह्या कोर्टान 6,000-7,000 वर्कर्स कामाक आसले। आयच्या दिसाक कोर्टा कडल्यान तुमी रिपोर्ट घ्या चेअरमॅना कडल्यान घ्या 1,600-1,700 वयर लोक कामाक ना। आमी आमच्या भागांत पयले लोक चलोन वयतले कामाक कितलेशे लोक त्या टायमार खूब वर्सां पयलीं। आतां तशी परिस्थिती ना। मागीर हळू लोकसंख्या कमी जाता कोर्टांतले लोकूय कमी जाले पेन्शनर्स फक्त चड आहा एक्चुअली एम्प्लॉईज कमी आहा। म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान बरें डिसिजन येयलें मायनाचें हितून जाल्यार मायनीच्या बाबतींत जाल्यार पोर्ट परत बऱ्यापैकी चालू जावचो। तो जाल्या नंतर आमचे लोक बेकार आहा खुबशे भुरगे आमचे बेकार आहा। सरकाराच्या लेवलाक सगळ्यांक नोकरी दिवपाक शक्य आसता घरांतले जेन्ना धंदे चालू आसता तेन्ना खरेंच त्या धंद्याच्या आदाराचेर हे बारीक बारीक धंदे करून किंवा बारीक कंपनीन कामाक लागून लोक आपले पोट भरतात। हे आता थोडेशे पयस जाले परत मायन चालू जावची जाली सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन तशें येवचें जाल्या नंतर आमच्या भागांतले पोर्ट एरिया जी बऱ्यापैकी म्हणजे वास्को आनी मुरगांवाक लागता दोनूय कडेन बऱ्यापैकी हो पोर्ट चलोवंक लागलो जाल्यार आमकांय बी खुबशे धंदे मेळटले आमच्या भुरग्यांक खूब काम नोकरी मेळटली। हांव खरेंच हेचे म्हणजे मागता की जाल्यार पुरो आनी कोर्टानसून अशें डिसिजन